नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। लॉकडाऊना वेळार त्रासात आशिल्ल्या कलाकाराक सरकारान दिल्लो लॉकडाऊन परिहार तांत्रिक समस्येन मेळ्ळोत ना, जाल्यार कलाकाराक ओळखून परिहार दिवूं जाय अशी मागणी कलाकार लोक करते आसात। कोरोना रोगापायान गेल्ले 2 वर्सांच्यान कलाकाराले जीवन दुःखदायक जाला। ह्या महामारील्या हातात पडून घेवन यक्षगान, नाटक तसेच इतर सांस्कृतिक कलाकार संकटात शिरकलात। कलाकाराक थोडी तरी मदत करच्या उद्देशान सरकारान घोषित केल्लो विशेष आर्थिक पॅकेजाचो लाभ घेवंक कलाकाराक तांत्रिक समस्येन आडयले। मुख्य म्हणल्यार कलाकाराक वळखूंक विफल जाल्ल्यान कितलेशे कलाकाराक परिहार मेळना। ह्या कोरोना पायान आमगेले उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्टात भरपूर कलाकार अनाथ जाल्ले आसात। तरी बी गव्हर्मेंटान आमकां एक फॅसिलिटी दिवची म्हणून घेवन अनाउन्स केल्ले, जाल्यार आमगेल्या मोबायलाक आधार कार्ड लिंक ना आनी सायबर सम ओपन ना। ओपन सायबरात सेवा सिंधू ॲप डावनलोड ना म्हणटात, तेन्ना आमचे पर्यंत ती अजून फॅसिलिटी पावूं शकना आनी आमी एप्लिकेशन सगळे कलाकार घालूंक शकना। आमगेले उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट हजारांची कलाकार आसात, नाटकां म्हणा, खेळां म्हणा, यक्षगानां म्हणा, अशे खूब कलाकार आसात। तेन्ना ही गव्हर्मेंटान अशेंच चलयल्यार गव्हर्मेंटाल फॅसिलिटी आमकां पावत दिसना, आनीक ही जर फॅसिलिटी आमकां पावना तर आमी खूब बेजार पडटले कलाकार लोक। कोरोना कारणान लागू केल्ल्या लॉकडाऊनान कलाकाराली परिस्थिती बिकटात शिरकली। कलेचेर विश्वास करून जीवन करते आशिल्ले कलाकाराक कोरोनान पोटार मारले। लॉकडाऊन लागू आशिल्ल्यान गेल्ले 2 वर्सांच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात यक्षगान, नाटक आनी कसले बी सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम जाले ना। कलाकाराक संसार चलेचो बी व्हड प्रश्न जाला। तेजेन राज्याचे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमी घोषित केल्ल्या विशेष पॅकेजात कलाकाराक 3000 रुपये दिवचे सांगिले। सेवा सिंधू पोर्टल मार्फत जून 5 तारीख पर्यंत अर्जी घालूंक अवकाश दिल्लो, जाल्यार ह्या वेळाचेर लॉकडाऊन आशिल्ल्यान खूब कलाकाराक अर्जी घालूंक साध्य जालें ना। ಕೋವಿಡ್ 2019 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ವರ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 28/5/2021ರಿಂದ 5/6/2021ರವರೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಾದರೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 594 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ। परिहार घेवंक अर्जी घालूंक जाय जाल्यार त्या कलाकाराक 35 वर्स वय जाल्लें उरूं जाय। रंगक्षेत्रात किंवा कला क्षेत्रात कमीत कमी 10 वर्स काम केल्लें उरूं जाय, अशे खूब नियम दवरिले। तेजेन हजारांचे कलाकार आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खाली 595 कलाकारांक मात्र अर्जी घालूंक साध्य जाले। अर्जी घालूंक मे 28 तारीख ते जून 5 तारीख पर्यंत अवकाश दिल्लो। ह्या वेळाचेर संपूर्ण लॉकडाऊन आशिल्ले, तेजेन कलाकाराक घरांतल्यान भायर येवंक साध्य जालें ना। सेवा सिंधू पोर्टल मार्फत अर्जी घालूंक ग्रामीण भागात नेटवर्क समस्या आशिल्ली आनी मुख्य म्हणल्यार ग्रामपंचायतीत बी सेवा सिंधू पोर्टल ओपन जायन जाल्ल्यान कलाकाराक परिहार हातांतल्यान चुकलो। हांव रंगभूमी कलाविद ವೇದಿಕೆ कारवार अध्यक्ष गजानन नायक। हे कोरोना महामारीन कितलेशे भारतात फुल्ल लॉस जाला ते सगळे लोकांक खबर आशिल्ली गोष्ट, जाल्यार तेतूंत हे कलाकार म्हणल्यार नाटकाचे कलाकार जावं, यक्षगान, सुगम संगीत आनी ऑर्केस्ट्राचे सगळे कलाकाराक खूब परिस्थिती वायट येयल्ली आसा। ते पळोवन घेवन सरकारान 3-3 हजार रुपये तेमकां परिहार धना 3-3 हजार रुपये घायलात, म्हळ्यार घालचे आसा। जाल्यार ते अर्जी दिवच जाल्यार बी सेवा सिंधू त्या ॲपांतल्यान आमी अर्जी घालूंक जाय आशिल्ले, पण ते लास्ट डेट केन्ना दिले काय म्हटल्यार आमकां जून 5 तारीख पर्यंत दिल्ले। जाल्यार जून 7 तारीख पर्यंत लॉकडाऊन आशिल्ले निमित्यान हळडीतले सगळे खेड्यांतले लोक कलाकार कारवार वचूं जायना, कित्याक म्हळ्यार सायबरा वचून येवन तेमी अर्जी घालची पडटा। आनी हे कलाविद कितें आशिल्ले नाटकांत यक्षगानांतूच एकदम मुखार आसात, शिवाय हे मोबायलात आनीक लॅपटॉप हेतूंत कोणी परिपूर्ण कोणी ना। तशें म्हण घेवन कन्नड संस्कृती इलाख्याक हांव फोन करून सांगिल्लें तेन्ना तेणें तुमगे लागींच्या ग्रामपंचायतींत किंवा मोबायलांतल्यान तुमी घाला म्हणून सांगलो अर्जी। जाल्यार
हिंगा BSNL नेटवर्क ना निमित्तान हिंगा पुरा डाउनलोड जाते ना ॲप त्या निमित्ती खूप कलाकाराक अन्याय झाला असा तस म्हणून सरकारानं आणि थोडे दिवस देऊन घेऊन अन्याय झाला कलाकाराक न्याय देऊ जाय म्हणून हा त्यांच्याकडे सरकाराकडे मागणी करता. कर्नाटक राज्यात लाखांची कलाकार असतात पण सरकारान खाली 16,000 कलाकाराक मात्र पॅकेज घोषित केला. त्रासात आशिल्ल्या कलाकाराक परिहार दित म्हणून सरकारान कलाकाराला नाकाक तूप लायला. कलाकाराक अर्जी घालूक सोपो उपाय बी दाखयला आणि पोर्टल बी काम करतेत ना असे कलाकार सांगते असतात. आमगे बागा होय ना त्याला घरात सुद्धा पगार काढला म्हणजे तू बडा बरेचसा म्हणजे कितमन ह्या मगर बापा तू वेगळा आहे फाले मग बहिणी कोण लागेल तो हम लागेल तुरती 75 का लागा कळत आहे आणि तो परत आई आहे हा तुला आई भैया कोणी मुठला ना म्हणून आई म्हणतो आई हाय करता ही मागे आई मेली तू परत दाखलं एक आई म्हणतो बघा खंड नाही म्हणून का तू लाख पण त्याला गिर देऊन झाले सोडून जा आई माझ्या मी देखील कर ऐकू जायला तुझ्या मी जायला तू एक काम करता माझ्या आई शिडो एक काम माझ्या आई कोण माझ्या कोण आहे तो एशिटो मागे नाव एशिटो शिटो मोशी बोललं त्याला का तू लक्ष दे त्याला कळते होत ना का किती सांगू की अशी तरी फिरवून दवरला मी माने येलं दिसते एशिटो शिटो मोशी मागे नाव जपान देशात तू जपानला आहे मागे जन्मस्थान भारत देश पण राव हा विदेश त्याच्यामुळे मागे राव देश किती विशेष मागे नाव सकारा ना मागा धंदो ना नंबा मागा काम सकाळी साम संजेमध्ये जाम तर किती आहे सांगा माग तू उलट ऐकू टाइम ना फटाकन सांगा तुझ्या इलेक्शन गेलो एक बरी फुलं पण हटा दिले हटा एका पुरा त्याला पोट फुटून मरा हो योग्यच नाही त्यांनी काय नंबर झाला शिरो कारवार अंकोला MLA रुपाली नाईक हेमी कारवारच्या सरकारी PU कॉलेज आणि सरकारी पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांक टॅब वितरण केले आणि स्मार्ट क्लासरूमचे उद्घाटन केले. राज्य सरकाराच्या योजनेत PU विद्यार्थी आणि पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांक MLA रुपाली नाईक हेमी टॅब दिले. तसेच कॉलेजात स्मार्ट क्लासरूम उद्घाटन केले. ह्या वेळाचेर MLA रुपाली नाईक हेमी सांगले विद्यार्थ्यांक उत्तम दर्जेचे टॅब सरकार दिते आसा. आधुनिक जगात स्मार्ट क्लासाची गरज आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जास्त रान आशिल्ले भाग जावन आसा. तेजेर हिंगा नेटवर्क समस्या बी आसा. लॉकडावना वेळाचेर विद्यार्थ्यांन ऑनलायन शिक्षणा खातीर खूब त्रास काडले. तेजेन सरकारान विद्यार्थ्यांक टॅब दिलात. विद्यार्थ्यान ह्या टॅबा मार्फत विद्याभ्यासा बरोबर सामान्य ज्ञान बी घेवूं जाय आणि आपल्या पालकाले स्वप्न साकार करूं जाय अशें बरी उतरां सांगले. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ಲೆಯವರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ VM ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು PPT ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಝೇವಿಯರ್ ಲೋಗೋ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಕಾನ್ ಆದಮ್ ಖಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿ ಬೇಫಾರಿ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಫಾರಿ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಜಿ ಪಾಲೇಕರ್, ರೂಪಾ ತಲ್ವಾರ್, ನಿಖಿತಾ ದೀಪಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. गोवाच्यान बेकायदेशीर सोरो हट्टेत आशिल्ली एक टँकर लॉरी एक्साइज डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यान जप्त केली. ही घटना जोयडा तालुक्याच्या अनमोड चेकपोस्टाचेर घडली. खाली आशिल्ल्या टँकर लॉरीत गोवाचो सोरो घेवन येते आशिल्ले बद्दल नक्की माहिती मेळिल्ल्यान अनमोड चेकपोस्टाचेर एक्साइज डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यान लॉरी चेक केली. तेतूंत सुमार 567 लिटर गोवाचो सोरो मेळ्ळो. जप्ती केल्ली लॉरी आनी धरील सोरो मेळ घेवन 16 लाख रुपये किमतीचो आसा असो अंदाज केला. जप्ती केल्ली टँकर लॉरी आंध्र प्रदेश राज्याची अशें कळून येयला. कमी प्रमाणात आशिल्ले कोरोना वॅक्सिन घेऊक लोक गर्दी करते असतात. सकाळच्यान सांज पर्यंत कारवारच्या मेडिकल कॉलेजा मुखार वॅक्सिन घेऊक लोकांक लाईन रावता. कोरोना सेकंड वेव्हाचो परिणाम खूप झाल्यानंतर वॅक्सिन घेऊक लोक मुखार येऊ लागलात. तेतूंत मेडिकल कॉलेजात वॅक्सिन कमी प्रमाणात आशिल्ले बद्दल बातमी ऐकू येयल्यानंतर तर गेल्या 2 दिसांच्यान वॅक्सिना खातीर लोक गर्दी करू लागलात. सकाळी सकाळी लोक मेडिकल कॉलेजा मुखार लायनीत रावन घेवन वॅक्सिना खातीर वाट पळयतात. इतले दिवस ऑनलायन मार्फत नोंदण केल्ल्याक मात्र वॅक्सिन दिताले, पण गेल्या 2 दिसांच्यान वॅक्सिन मेळा सुरू करून घेवन सगळ्याक वॅक्सिन दिवचे कार्य चलते आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ, हळयाळ, मुंडगोड, सिद्धापूर तालुक्यात आताच वॅक्सिन खाली जाला आणि फालीपर्यंत जर तर वॅक्सिन येईन जाल्यार वॅक्सिन केंद्र बंद जावचे शक्यता आसा अशी कळून येयला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 94 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 94 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 4, अंकोला 3, कुमटा 20, होन्नावर 27, भटकळ 12, शिर्शी 6, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 2, मुंडगोड 7, हळयाळात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,221 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 49,372 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 1,152 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 797 लोक मरण पावलात. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.